जॉयल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रांूय तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुतसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. खास लायल्यार पुरयान आपुणूच सुटसुटता. कोण जाणा जायत तो घोडे तुमचेशी वळत आनी तुमकां काकलूत दाखोवन बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरुमूक एक दान आनी पिण्णें दवरीत. सियोनात एक किर्तरी वाजूयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, सोमात बोरात, पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाचें बाळांक पुरयान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास. आंगडा आनी बेदी मोदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुनयारांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस, तुजे दायज केन्नाचो माल जावंक दिवं नाका. तांच्यो मस्कोऱ्यो करून तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव कोण, तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांक मोदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरचेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ टुकोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुका चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेचें वायट हांवें केलां सायबा. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून ती दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सुरशी पातकी परतून येतले सायबा. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जाय सो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता.
तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात, तुमच्यो बऱ्यो करणयो मनशा उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापायशी कसलोच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुजे दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करचें तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजे खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत थंय गुप्त आसा तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्तीन केलोल्या पळयता तो तुजो बाप ताका इनाम दितलो. तुमी उपास कोत्तात तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंटीचें रूप तुमी घेवं नाका. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. गोबराचो बुधवार. मुखेल बोल. जो गुप्ती केल्ल्या पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. नियाळाक आदार. प्राचीत काळ पास्काचे पोरबेक तयारी. हो काळ प्राचिताचो आनी दोंड वणेचो, पूण अदीक करून आप मोलावणेचो आनी नोसोडणेचो. हो काळ खुणांक आयज आमी गोबराचो बुधवार सुमारपतांव. आदल्या करारांत एक पातकी मनीस गोबरांत बसतालो आनी आपणाची किरकोळपण ओळखून घेवन देवाची भोगसणे मागतालो. आपूण धूल आनी माती म्हूण मानून घेवन देवाचें व्हडपण आनी काकलूत नियाळटालो. ह्या खातीर आमच्या माथ्यार आमी गोबोर घेता तेन्ना मनशा तूं धूल आनी धुळींत तूं पडटलोय. हीं उतरां आमकां आयकूंक येतात. आमच्या जिविताची मोलावणी आनी नवसोडणी करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां 3 हत्यारां दिता. भीक घालप कायदो न्हय, पूण देवान आमकां उपोट दिला हें ओळखून घेवंक म्हजे लागीं आसा ते दुसऱ्यांक वांटप. उदीक जाचे लागीं ना तांकां. दुसरें मागणें म्हणल्यार देवाच्या हातांत म्हाकाच सोडून दिवप
आनी देवाची खोशी ओळखून घेवन आनी ती जिवितांत वेव्हारांत घालप. तिसरें, उपास म्हणल्यार उणें जेवप व सोरो पियेनासतना रावपूच न्हय. उपास म्हणल्यार ह्या संवसारांतल्या वस्तूंचें मेकळेपण आमच्या जिवितांत भितर काडप. ह्या संवसाराच्या वस्तूंची आशा ना करप. उपास करून दुडवांचो व वस्तूंचो फायदो जाता तो गरजेवंतांक वांटप. मागणें हे तिनूय उपाय घेवन प्राचीत काळाची आयतरां पवित्रपणान करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.